आयज आमी सगळे जाण जे कुचड्या मतदारसंघ व कुचड्या सेंटरांतल्यान जी 12th 75% आनी अबाव तांकां एवरी स्ट्रीम जावं तो सायन्स स्ट्रीम जावं ते आमचे वोकेशनल स्ट्रीम आर्ट्स स्ट्रीम कॉमर्स स्ट्रीम हे सगळे भुरग्यांक आमचे हातीन आज फॅसिलिट जाल्या. एक्चुअली आमी 10th आनी 12th करताले वांगडा, पूण अनफॉर्च्युनेटली 10थाचो रिजल्ट मागीर आसा आनी 12थाची भुरग्यांक आपणाची वाटेक चालीक लागतली फुडें आपणाचें फ्युचर करपाक म्हूण तांचे रोखडें आमी फेलिस्टेशन केलें. एक बरी गोश्ट दिसता की आमी पळयता की 10थाकूय त्यांनी सक्सेस पावले आनी 12थाकूय तांकां सक्सेस मेवला. हे दाखोवन दिता की भुरगीं आपणाचें जें शिकता ती मन लावन शिकता. आनी आमचे वांगडा जी भुरगीं जी आसा हांवें तांकां सांगलां की सरकार तुमचे खातीर खुबशें करपाक शकता आनी तुमी फक्त अभ्यास करा आनी लक्ष दवरा आनी बेश्टे हांगा ते वचनाका म्हूण. सो आज एक ऑलमोस्ट 190 भुरगीं 12थाक 75% प्लस हे मतदारसंघांनी हे भोंवतणी कुचड्या वाठाराची आनी सावरांडूंग एरियाच्या भुरग्यांक आमी फेलिस्टेशन केला. आमचे वांगडा सरपंच कविताबाई किस्तोर बाब सरपंच, तसो आमचो सर आनी कावन्सिलर प्रदीप बाब, आमचे भाई, आमचे रिमा, तशेंच विश्वास शेवलेंडा आनी जॅस्मीन. आनी आमी हे ऑर्गनायज करता आमचे मंडल भारतीय जनता पार्टीचे कितलींच वर्सां जाली हे मंडल ही फेलिस्टेशन प्रोग्राम करता. इतलेच खातीर करता की खंय तरी रेकॉग्नायझेशन जावपाचें भुरग्यांक आनी रेकॉग्नायझेशन जावपाचें कारण कितें की खंय तरी रेकॉग्नायज जालें जाल्यार आपण आनी बरें काम करतले आनी आमी तांकां गायड करूंक शकता. हो विशय घेवन आमी फुडें व्हरून हे म्हाका दिसता कितलींच वर्सां आमी हे करता. आनी हांव दोनी स्कुलांक दोनी कॉलेजीक हांव थँक्यू म्हणटा. तशेंच आमकां जे ऑर्गनायज करपी आमचे भारतीय जनता मंडल ते युवा महिला ही सगळी तांकां थँक्यू म्हणटा. आनी एकूच मागता की हे जी भुरग्यांक खंय तरी फुडली वाटचाल जाताना खंय तरी त्रास पडटा जाल्यार आमकां येवन मेळचें, आमी तांकां गायड करतले आनी तांकां फायनान्शियली कितें जर सरकारा कडेन हेल्प करपा जाल्यार करतले. आमचे कडेन कितें जाता ते भशेन आमी करतले. आनी करता तेन्ना एकूच विशय आहा की ते सक्सेसफूल जावचे फुडाराक.